21 जुनाक सकाळी 6 वरां सावन पुन्हा गोंयांतल्या 1000 परस चड सुवातींचेर आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले। सरकारी कार्यालयां आनी शाळांनी हातूंत वांटेकार जावचे अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। आयतारची सुटी आसली तरी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी घरा वा लागसरच्या कार्यक्रमात योगा करप सक्तीचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। आमदार आनी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातल्या कार्यक्रमात हजर रावचे तशेंच सगळ्या लोकांनी योगा करचो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलां। त्याच धर्तीचेर ह्या फावटीचो इंटरनॅशनल योगा डेचो कार्यक्रम हो सकाळी 6 वरांचेर सुरवात जातलो। गोंयांतल्या ऑलमोस्ट म्हणजे फाटलेय फावटी 1000च्या पेक्षा चड वेन्यूचेर हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें। ह्याय फावटी बी 1000च्या पेक्षा चड जाग्याचेर सगळ्या एसोसिएशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हांकां मेळून हो कार्यक्रम सेलेब्रेट जातलो। ह्या फावटी ह्या संडे आयला म्हणटा त्या खातीर आमी सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंट, टिचर्स आनी भुरग्यांक हो कार्यक्रम एटेंड करपाक कंपल्सरी आसा। तो कार्यक्रम घडये तेंच्या कॉलेजीत जावचो ना, पण एटेंड करता तेंच्यांनी आपल्या घराक तेंकोन लागीं खंयचो वेन्यू आहा त्या वेन्यूचेर वचून हो कार्यक्रम एटेंड करप आनी ताका एटेंडन्स सर्टिफिकेट आमी एडवर्टायजमेंट जी येता तितून लिंक आसतली, त्या लिंकान बाकीचे सगळे प्रोटोकॉलाच्या सहीत ताजी एटेंडन्स सर्टिफिकेट सुद्दां ताका त्या लिंका वयल्यान जनरेट जातली। ती एटेंडन्स सर्टिफिकेट तेणी आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाची, जेणे करून कंपल्सरी फॉर द गव्हर्मेंट सर्वंट, स्टुडंट्स आनी टिचर्स हांच्यांनी हो कार्यक्रम एटेंड करचो हाज्या खातीर आसा। जरी सुटी आसली जाल्यार कॉलेजीत वचपाची गरज ना, नियर बाय जे योग सेशन ज्या जाग्यार आसतले त्या जाग्यार तेणी तो एटेंड करचो हाज्या खातीर आसा। कंपल्सरी इतक्याच खातीर कारण हो इंटरनॅशनल प्रोग्राम आसा। इनिशिएटीव्ह ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान घेतला आनी योग प्रोटोकॉल त्या निमित्तान ताका योगाची संवय लागची। एका दिसा खातीर जरी योगा केलो जाल्यार ताका योगा कळटलो आनी तो योगा रुटीनली करतलो हाजी अपेक्षा आमी दवरता। सगळे आमदार, पंच, झेडपी हांच्याय सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन ह्या कार्यक्रमांत मोठ्या प्रमाणात ते सगळे जाण पार्टिसिपेट जातले। म्हाका खात्री आसा की पंचायत लेवलाचेर एकदम वार्डा पर्यंत सुद्दां पंच इनिशिएटीव्ह घेवन अशा पद्दतीच्या कार्यक्रमाचे खूब मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायझेशन करतले। पार्टिसिपेट जावन ह्या फावटी आमी अपेक्षा करता की मॅक्झिमम भुरगे आनी गव्हर्मेंट सर्वंट हे मेळून 2 लाख प्लस लोक हे एकाच दिसा योगा भितूर पार्टिसिपेट जातले हाजी आमी अपेक्षा दवरता। हाजो फायदो आमी रुटीनली म्हटलां की रुटीन जर योगा प्रॅक्टीस केल्या आसत जाल्यार गोंयांत ब्लड प्रेशरचे पेशंट वाडत आसा, डायबिटीसचे पेशंट वाडत आसा, ऑबेसिटी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा। हाजेर कंट्रोल येवपा खातीर ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो आनी ताकाच लागून ताजो डेली रुटीन एज सच म्हणून हाजे तेंच्यांनी प्रॅक्टीस सुरू करची। हातूंतल्यान ध्यान, धारणा, समाधी, प्राणायाम हे सगळे तेंच्यांनी ते डेली प्रॅक्टीस करचे। ध्यान केल्ल्या कारणान रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एन्झायटी आनी टेन्शन, इम्प्रूव्स द कॉन्सन्ट्रेशन आनी मेमरी, ताच्याच बरोबर एनहान्स द इमोशनल बॅलन्स एंड पॉझिटिव्हिटी, प्रमोट्स द इनर पीस एंड मेंटल क्लॅरिटी, helps to manage the anger and negative thoughts, supports the better decision making आणि improves the overall quality of life। हे इतके मोठ्या प्रमाणात फायदे हे ताका जावपाक शकता। आमच्या आयुष डिपार्टमेंटात योगाची ही लिफलेट्स ऑलरेडी सगळ्याच्या पर्यंत पावची म्हणून ताजो अवेअरनेस जावचो की ताच्या पासून आमकां कितें कितें फायदो जावपाक शकता। ही लिफलेट डिस्प्ले केला, ही सगळ्या पर्यंत पावतली। हांव गोंयांतल्या सगळ्या पब्लिकाकूय अपील करता, म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स, की सगळ्या जाणांनी योगा प्रॅक्टीस करचे। योगा जो आसा हो सगळ्यांच्या खातीर आसा म्हणून आनी विशेष करून देवस्थान कमिटी हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवचे, पंचायत समिती हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवचे, चर्च समिती हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवचे आनी तेंच्यांनी आपल्या लोकां खातीर आपापल्या ह्या वेन्यूनी तांकां प्रॅक्टीस पयलीं 4 दीस जाय जाल्यार आमची सगळी ऑर्गनायझेशनच्या वतीनूय बी तांकां डेली रुटीन प्रॅक्टीस करपाक सुद्दां म्हणजे जो योगा ट्रेनर जाय तो योगा ट्रेनर प्रोवायड करता। तेंच्यांनी मागीर आपलो योगा जो आसा हो चालू दवरचो। हाजी जी लिंक प्रोवायड करतली त्या लिंकाचेर आमी सगळ्या वेन्यू म्हणजे सगळ्यां खातीर आपल्या फोटो सहीत तांच्यांनी तो अपलोड करचो, म्हणजे गोंयांत एट अ टायम कितल्या जाणांनी योगा केलो हो आमकां तेच दिसा 12:30 पर्यंत ताजो फिगर हो आमकां लोकांक डिक्लेअर करपाक मेळटलो। आमी रिकॉर्ड ब्रेक करपाक जाय म्हणून हांव लोकांक अपील करता, भुरग्यां पासून व्हडल्या पर्यंत सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट करचें।